नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गोंयच्या अस्मितायेच्या दिसा जनमत कौलाच्या जैताचो दीस सरकारान राज्य पावण्यार मनोवप गरजेचें। गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करपाक सोदपीच लोक चलयता सरकार, विजय सरदेसायाची टिका। गोंयकारांक आतां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर उपचार करप सोंपें, कॅन्सराचेर मात करपाक तयार केलां नवें वखद, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे आड कोणेच टिका करची न्हय, पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिल्या ताकीद, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली म्हायती। राज्यातले 4 हेमोफोलिया पेशंटांक मेळटली फ्री ट्रीटमेंट, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती। एका पेशंटा फाटल्यान वर्साक 1.5 ते 2 कोटींचो खर्च। 31 मे मेरेन पणजे करतले स्मार्ट, मंगळारा बसका आपोवन घेतली स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ, आमदार बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। आनी मंगळारात 2 अपघात, फातोडेर पर्वरी डेल्फिनो सर्कला कडेन जीप आनी दिव्यांग मंचाच्या स्कूटरीचो अपघात जाल्यार पणजे दिवजा सर्कला कडेन दुसरो अपघात, पर्वरी अपघाताक दिव्यांगाक मरण। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंयचो अस्मिताय दीस म्हळ्यार जनमत कौलाच्या जैताचो दीस। सरकारान हो दीस राजपावण्यार मनोवपाक जाय अशें उलोवप विजय सरदेसायान केलें। गोंय महाराष्ट्र विलीन करपाक सोदपीच लोक आयज सरकार चलयता अशी टिका विजय सरदेसायान केली। रवींद्र भवन मडगांव हांगासर जाल्ल्या अस्मिताय आनी जनमत कौल जैत सुवाळ्यात विजय सरदेसाय उलयतालो। आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की आमकां गोंयकारांक आयडेंटिटी प्रधानमंत्र्यान दिली। अरे ह्या कितें आतां मुख्यमंत्र्याची चूक ना की मुख्यमंत्र्यान गोंयचो इतिहास शिकूंक ना। गोंयचो इतिहास कित्याक शिकूंक ना, कित्याक ताका कोणें शिकयलो ना। हे सगळें जे आमकां युनिकनेस ऑफ अवर कल्चर इज बिकॉज ऑफ अवर हिस्ट्री। आनी ही आयडेंटिटी राखपा खातीर इतल्या वर्सां पयलीं ह्या ओपिनियन पोल डेच्या दिसाक आमी गोंय राखून दवरलें। आतां गोंय आमी राखून कशें दवरलें की 54% लोकांनी मत मारलें की आमी मर्जर आमकां नाका। आनी बेसिकली डिफरन्स बिटवीन मर्जर आनी एंटी मर्जर म्हाका दिसता 35,000 मतां जाल्ली, एप्रोक्सिमेटली 35,000 मतां जाल्ली। कार्टर पास जावंक नासले, ताजे खातीर वी आर नॉट अ बॅक वॉटर ऑफ महाराष्ट्र। खूब जाण टुरिजम ट्रेडींग आहा, विकास भगत आसतलो, तांकां कितें म्हणटाले की केरळान बरी बॅक वॉटर जाता। सो आमी महाराष्ट्रांत जर केन्ना गेले जाल्यार गोवा वुड बीन अ बॅक वॉटर ऑफ महाराष्ट्र। हे आमचें अस्तित्व आसपाचें, तें अस्तित्व आमचें तशें ना। आमची एक इंडिपेंडंट आयडेंटिटी आसा, ही कित्या खातीर इज बिकॉज ऑफ दीस फायट। आनी हो इंडियेचो एकूच रेफरंडम की गोंयकार आयचे जे गोंयकार आसात, आनी चड करून गोंयकार म्हाका दिसता ते पुर्तुगेजांनी आमकां कल्चर दिलें, सुशेगाद कल्चर। आमी सुशेगाद 1947 इंडिपेंडंट जाले, आमी 1961 जाले। 1961 आमकां नेहरून कितें सांगलें की 1971 मेरेन तुम्ही युनियन टेरिटरी उरतली, 1971 तुम्ही डिसायड करून जाता। म्हणून मोगो पार्टी ताकतीक जाल्ली, ताका बेगीन व्हरून ते थंय भितर घालूंक जाय आशिल्लें कशें तरी, म्हणून ताणें तें बेगीनूच 63 स्टार्ट केलें। आनी 63 स्टार्ट केल्ली वस्त 66 जी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जैत जे मेळ्ळा, हें जैत आज आमचो सरकार रिकॉग्नायज करूंक सोदना। हें कितें हाजेर सादें एक वस्त आहा, आनी हांव क्लियर उलोवपी मनीस। म्हाका दिसता की मर्जर करूंक सोदताले ते लोक आज सरकार चलयतात, नाजाल्यार आनी कांयच जावंक शकना। आनी हें जर न्ही जाल्यार हांव एक ह्या येताच्या एसएमटी सेशनाक एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मूव करतलो की सरकारान ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो एक सारको ऑफिशियल लेवलाचेर सेलिब्रेट करचो, जे
वा मनोहर पर्रीकरान ह्याच स्टेजीचेर उतर दिल्लें ते इम्प्लिमेंट करचें. ते जर बीजेपी सरकार इम्प्लिमेंट करता जाल्यार एक की पर्रीकराची कितें तरी लेगसी म्हणटी वचून जे उलयतात ती कितली आहा ती आमकां सगळ्यांक खबर आहा, पूण ती करीत आसा अशें दिसता कितें तरी आसा म्हणून. पण नेम सेक दुसरें की हे मर्जरीस दी हे आज खरे गोंयकारवादी जाल्या अशें सिद्ध जातलें. गोंयांत भलायकी मेळा मळार नवे नवे प्रयोग करून वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर उपचार सोदप चालू आसतना ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंती खातीर खुश खबर. आतां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर उपचार करपाक आनिकूय सोंपें जातलें. पळयात. गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचो दोखो उणो करपा खातीर आतां नवें वखद तयार जालां. हे वखद इन्सुलिना सारके दिवचे पडटले आनी ते गोंयकारांक उपचारा खातीर उपलब्ध आसतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयज आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी ताबडतोब आयजच्यान चालू जातलें. आमचे कडेन आयज रेकॉर्डेड आमी आयज कॅन्सर रेजिस्ट्रीची बी चर्चा केली. त्याच बरोबर कॅन्सराचे पेशंटाक हे सगळ्यांत म्हत्वाचे इम्पॉर्टंट गोष्ट हे जेन्ना आमी पळयता की इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग इन गोवा फॉर कॅन्सर ट्रिटमेंट pertuzumab and trastuzumab combination, a latest monoclonal anti-cancer specific for HER2 plus breast cancer patient, which include high incidence, which has high incidence state of birth. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की हे वाड चल्ल्या. If this drug is given in early stages of breast cancer, it can offer complete cure. The decision to give this new recent drug, which is available in advanced countries only and in specialized hospitals, will now be available free of cost to the patients in the state of Goa. And insulin सारखे घेवचे पडटा. तुका ते दिसभर हॉस्पिटलान दवरून करपाची करता अंडर प्रोटोकॉल आमी जे आयडेंटिफाय करतले गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अनुपमा बोरकर एंड डीनचे माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी हे करतले. त्याच बरोबर ताका टेस्टिंग जे कितें करपाक जाय ते योग्य तरेन ते आमी फेसिलिटेट करतले. ते आमकां फेसिलिटेट करपाक रॉश कंपनी आमकां मदत करतली. गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंसाची वाड जाल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. दर म्हयन्याक 200 नवे दुयेंती मुखार येतात. देखून आतां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर उपचार करपाक नवें वखद तयार जालां. हे वखद गोंयकारां खातीर फुकट आसतले आनी दर एकल्या दुयेंतींक इंजेक्शना वरवीं हाचो डोस दितले अशी माहिती दोतोर शिवानंद बांदेकर हांणी दिल्या. आमच्या आमच्या गांवांत म्हणजे गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचो इन्सिडन्स वाडत आसा आनी कांय ना म्हटल्यार 200 तरी नवीन केसीस येतात एवरी मंथ. अशा हातूंत एक revolutionary decision taken by our health minister is to give what is the new medicine, that is trastuzumab and etrusumab, a combination, a subcutaneous injection असा हे दिल्यार HER2 पॉझिटिव्ह म्हणून जो ब्रेस्ट कॅन्सर असा विच इज 25% इन ब्रेस्ट कॅन्सर ह्या पेशंटाक जर अर्ली डिटेक्शन जालें इन स्क्रीनिंग एंड तांकां जर हे इंजेक्शन दिलें जाल्यार दिस इंजेक्शन वील गिव नियर नॉर्मल क्युअर ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर. म्हणून आयची तिनूय डिसिजनां जी घेतल्या इट्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लीक अँड आय वेलकम दिस डिसिजन्स ऑफ अवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर. फक्त ट्रस्टुझुमॅब दितात. सो कॉम्बिनेशन आयला आणि ते कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट. सो हे दोतोर सगळ्यांक फ्री सगळ्यांक ब्रेस्ट कॅन्सरच्या पेशंटांक आणि ओनली फॉर स्टेट ऑफ गोवा आसतले, स्टेट ऑफ नॉट आउटसाइड शक्य जावचें ना कित्याक फायनान्शियल. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हाचे आड कोणेच टिका करची न्हय अशी ताकीद फकत बाबूश मोन्सेराताकूच न्हय हेरांकूय दिल्या. तशेंच भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यां आड टिकात्मक विधानां करची न्हय अशी ताकीद दिल्या अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. तशेंच भाजपा पक्षांत प्रवेश करपाक खूब जाण इत्सूक आसात, मात अजून तरी कोणाक घेवपाचें तें थारायल्लें ना अशें स्पश्टीकरण तानावडे हांणी दिलां. आसा की काल पार्टीच्या कार्यकर्त्या मिटिंगेन हांवें म्हटलें सांगलें की पार्टीचे ज्येश्ठ नेते जे आसात, मागीर तेच्या भितर मनोहरभाई पर्रीकर आसात, श्रीपाद नायक, आमचे राजन आल्लेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश धोंड, ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी संघान तांकां पयलें पार्टीचें काम वाडचें, पार्टी व्हड जावची म्हणून तांकां संघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीन धाडिल्ले आनी त्यामुळे ह्या लोकांनी पार्टी वयर काडपाक लागून भरपूर कश्ट घेतिल्ले. मनोहरभाई पर्रीकराच्या नेतृत्वाचेर गोंया भितर सरकार जालें, गोंयभर ते फिरले, तेचे बरोबर हे बाकीचे श्रीपाद भाऊ आसात, बाकी सगळे नेते फिरले आनी पार्टीचें काम खूब वाडलें. आनी त्यामुळे हांवें सगळ्यांक काल इतलेंच सांगिल्लें की कोणेच ह्या अशा नेत्यांचेर आरोप करचे न्हय, वैयक्तीक तेचेर कितें उलोवचें न्हय, कारण त्यांचो पार्टी वाडोवपाक खूब त्याग आसा, मनोहरभाईचो खूब हें आसा. आनी त्यामुळे त्या दीस जेन्ना आमचे बाबूश मोन्सेरात जे उलयले त्यामुळे तांकां सांगलें अशें करूं जायना
आणि त्यामुळे मनोहर भाई असत कोणे तरी 2 महिन्या पयलीं श्रीपाद भाऊचेर स्टेटमेंट केलो. त्यामुळे अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट कोणेच करचे न्ही हें सगळ्यांक सांगिल्लें का. आनी दुसरें आशिल्लें की आमी आतां ठरयल्लें आसा की नवीन जे कार्यकर्ते लोक जे येवपाक सोदतात पार्टीन, कोण तरी पयलीं इलेक्शन लडयल्ले आसतले, कोण माजी सरपंच आसतले, पंच आसतले, देवळांचे अध्यक्ष आसतले, माजी अध्यक्ष आसतले, ह्या सगळ्यांक पार्टीक घेवपाक हरकत ना. पण घेता आसतना जाका तकलेन तिकीट जर कोणाचें आसत जाल्यार त्या घेवच्या पयलीं मातशें विचार करचो पडटलो. इतलें हांवें स्पश्टपणे काल सांगिल्लें. कोणाचेंच हांवें नांव घेवना आनी कोणाक प्रवेश दिता हें म्हणूं ना. आनी ताका लागून एक वेगळी आमी समिती स्थापन केल्या. त्या समितीच्या माध्यमांतल्यान जातलें. आनी त्यामुळे आज खंयच्या तरी पेपरार जें छापून आयलां तातूंत कांय तथ्य ना. सरकाराच्या भलायकी खात्यान राज्यांतल्या 4 हेमोफिलिया दुयेंतींक फुकट ट्रीटमेंट दिवपाचो निर्णय घेतला. एकल्याच्या ट्रीटमेंटाक 1.5 ते 2 कोटी रुपया वर्साक खर्च येतलो, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. राज्यातले हेमोफेलिया पेशंटाक आतां फुकट उपचार मेळटले. राज्यात असे 4 पेशंट आसात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. हे पेशंटाचो भलायकी खर्च खूप म्हारग आसता, देखून हो निर्णय घेतिल्ल्याचे राणे हांणी सांगले. पयलीं आमी रॉश कंपनी बरोबर ऑलरेडी टायअप करून MOU सायन करून आमी हेमोफिलिया जाल्ल्या भुरग्यांक आमी फ्री ट्रिटमेंट आनी हे सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आनी रॉशच्या सहकार्यान आमी करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. आनी एक म्हणजे कितें आहा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवान डिसिजन घेतलेला की आयजच्या दिसा गोंय राज्यांत 48 भुरगे आसात. ते 48 पूर्ण भुरग्यांक आमी ते ट्रिटमेंट आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी ते ट्रिटमेंट आमी दितले. गोवा मेडिकल कॉलेज एंड आरोग्य सेवा हे 48 भुरगे जे आसा जे लिस्ट आयजचे दिसा आसा हेजे फुडें ते कोण भायरचे गोंयचे आहा ते सगळे मागीर आमी विशय आमी चर्चा करूया. आयजचे दिसा हे सगळे गोवा एकूच अशें राज्य आसतलें जे खंय पूर्णपणे 100% हेमोफिलिया पेशंटाक आमी रॉसच्या बरोबर जे MOU करार केल्लो तेंच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रिटमेंट आनी तेंचे सहकार्यान तेंचे CSRच्या माध्यमांतल्यान आमी हे करपाक शकले. 48 पेशंटाक पूर्णपणे फ्री ट्रिटमेंट दिले वयतले आनी हे गोंय राज्यांत आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आनी DHSच्या माध्यमांतल्यान हे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे हेमोफिलिया हे गोष्टी फुडें व्हरपाक आमी म्हणटा एक रेव्होल्युशनरी कन्सेप्ट आनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आमी जे इंजेक्ट करता भुरग्यांक मेन म्हणजे कितें आहा ते डीन बी सांगतलो की हे सगळे जे ब्लिडींग डिसऑर्डर्स आनी सगळे गोष्टी जे आसा हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन तांकां ट्रीट करून तांकां एक बरें जीवन दिवपाचें काम गोंय राज्याच्या सरकारान केल्लें आसा. आमी पयलीं पळयताले अर्लियर दीस पेशंट्स वर ट्रिटेड विथ वेरियस फॅक्टर्स टू कंट्रोल ब्लिडींग. दे नीडेड टू बी गिवन very repeatedly without full protection and prophylaxis of bleeding, leading to a lot of complications and hemophilic arthritis and deformities. Whereas pronounced emicizumab offers a good prophylaxis and full protection from bleeding after initial loading dose. It can be given once a month. Goa is the first state to start these schemes free of cost. And we call it a hemophilic. In future, the state will have virtually close to 0 bleeds. टोटल गोंयान अशें कितले तेचेर बी तुमी पळयतले? Of course, mapping चालू आहे. आम्ही जे कितें पळोवपाक जाय ते पळयतले. सध्या तुमी 4 ते केला. तू एक लक्षात एकूच लक्षात एक घे. एक रस्तो पेंडिंग उरलो म्हणून काय जायना. पूण 4 जीवन तू वाचू शकता तेका महत्व. तो रस्तो तसोच उरलो आनी हॉटपिक जावन म्हणून काय फरक पडना. आयज कोणाचें जीवन आमी वाचूं शकता तर तेका महत्व लोकांनी दिवंक जाय. मिडियान ते प्रोपोगेट व्यवस्थीत करपाची गरज आसा. स्मार्ट सिटीची कामां दिल्ल्या वेळात पुराय जावची म्हणून स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराक ताच्या कामा खातीर वैयक्तीक मुजत दिल्या. सगळ्यात पयलीं सिवेजीची पायपां घालपाचें काम पुराय करतले आनी उपरांत रस्ते हॉटमिक्स करून पणजे 31 मे मेरेन स्मार्ट करतले, अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. मुख्य सचिवान स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ घेवपाक सचिवालयात बसका आपयल्ली. आमदारा सयत पणजे महानगरपालिका सल्लागार, येरादारी पुलीस आनी कंत्राटदार हाजीर आशिल्ले. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार येरादारी सुटसुटीत करपाचेरूय चर्चा जाली. 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली अशी हमी परत एक फावट बाबुशान दिली. Dates and time has been set for completion of each work. New date and time has been set? No. Now each contractor basically was called, and each contractor has got a different basically jobs of theirs to be done. So basically we try to have a date or deadline for each contractor when their job will be completed. Because what happens now, all the sewage lines and all those things should be laid down. It is only after that then the roads will be there. So until unless you have a deadline for the sewage, for the completion of the sewage, then only the road thing can be taken up.
So 1-to-1 meeting. 1-to-1 meeting was with There was contractors. separate contractors. There was a meeting. Chief Secretary basically was there. He has taken up the meeting. Sir, what is their response? Because you had given them a deadline. So what is their No, response? deadline, that's what I'm saying. No, 31st January, so we are working on the same deadline. 31st May. We are working on the same deadline. So on that, for that deadline, to complete on that deadline, a different basically setup was done. We had different contractors is concerned, with different contractors doing different types of jobs. So once that jobs are complete, then only the road work will be taken. No, SP traffic basically was closed because as and when we need to block the roads and basically a different way should be for traffic, for flow of traffic is concerned. There is a reason SP traffic. So everyone, we have taken basically everyone on board. So tomorrow it should not be that this contractor is that now as far as the deadline is concerned. So no contractor basically should miss the deadline, because if you miss this deadline, then that deadline gets extended. CCB was there, PDA was there, PWD was there, and sewerage department. So last 3-4 टाइम कोण अशी तांकां डेडलायन दिल्ले पण वर्क कॅन नॉट बी कंप्लीटेड. सो आता लास्ट कितें केलें तें आतां विसरूया. आतां फुडें कितें करपाचें, वी आर लुकींग फॉरवर्ड, वी आर नॉट गोइंग, लेट अस नॉट गो बिहायंड. सो नाव वी विल लुक फॉरवर्ड at least as today after this meeting, at least I am satisfied that at least work basically will be as per the schedule. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. मंगळारा सकाळी 2 अपघात जाले. परवरी डेल्फिन सुपरमार्केटा कडेन जीपीन दिव्यांग मनशाच्या स्कूटरीक धक्को दिलो. ह्या अपघातात दिव्यांग मनशाक आगताक मरण आयलें. प्रायव्हेट जीप रेंटाक घेतिल्ली अशें घटनाथळार उपस्थित आशिल्ल्यांनी सांगलें. मजगतीं मंगळारा सकाळी पणजे दिवजा सर्कला कडेन आनीक एक अपघात जालो. तातूंत कोणाकूच दुखापत जावं ना. हालीं अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. दिसाक एक तरी अपघात जाता. मंगळारा परवरे डेल्फिनो सुपरमार्केटा कडेन जीप आनी दिव्यांग मनशाच्या गाडयेचो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दिव्यांग मनशाक मरण आयलें. ही घडणूक मंगळारा फांतोडेर 4:30 वरांचेर घडली. मैं गाड़ी चला रहा था, बीच में आके टच हो गया. और ये हैंडीकैप कुछ कोई था? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हैंडीकैप था नहीं था मेरे को वो टाइम पे नहीं मालूम. मेरे को खुद को गिल्ट फील हो रहा भाई. किसका भी जान अपने से बहुत बड़ा है, ये बात मान के चलना. मैं किधर भी हटने वाला नहीं, मैं इधर ही रुका. टेंशन मत लो. ये रेंट कैब है? हाँ, रेंट कैब है. आप बोलो, जो है वो बोलो. मीडिया के सामने हाथ मत बुलाओ. जो है वो बोलो. तुम प्रॉपरली बोलो. गाड़ी भाड़े पे आप बोलो. आपको मैं फ्रेंड ने चला तो आप रिकॉर्डिंग कर लो, चलेगा. ये रेंट कैब है ना? वो छोड़ो. आपने क्या बोला मुझे पहला? मेरी बात सुने. आप क्या बोला? रेंट पे लिया बोला. नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ. मैंने वो पूछ रहा. ड्राइवर कौन था? बहुत अच्छी बात. पूछो ना, बोल दो. मेरे को सच बता, गाड़ी आपने चलाना था? नहीं चला रहा था. मैं झूठ क्यों बोलेगा? नहीं चला रहा था भाई. क्लीन रोड है वो, गाड़ी भागा है वो. किधर भागा? अरे मैं नहीं चला रहा. मैंने ये नहीं चला. मंगळारा सकाळी पणजे दिवजा सर्कला कडेन आनीक अपघात जालो. 4 चाकी व्हरून डिवायडराक मोकली आनी गाडी परती जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रान हक्क दाव्यांचेर मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ले भुमिकेक म्हजो तेंको आसा. त्यो तडीक लागपाकूच जाय. मात 70 हालांत लोकांकडेन डॉक्युमेंट नात. फॉरेस्ट सेटलमेंट अधिकाऱ्यान लोकांक वेळ वाडोवन दिवपाची गरज आसा अशें थळावो आमदार मंत्री विश्वजीत राणेन मागला. जर कोणाक आदवोगाद जाय जाल्यार तो फुकट दिवपाक विश्वजिताची तयारी. डॉक्युमेंट सारखे ना. आमचे सगळे 70चे पंचायतीक जे रेलिव्हंट आहा त्यांनी रेझोल्युशन मार्क करून आम्ही FSO कडे त्यांनी धाडलेले आसा इंडिपेंडंटली, बिकॉज दॅट इज अ क्वाझी ज्युडिशियल बॉडी. नो मिनिस्टर, नो एमएलए कॅन इंटरफियर. हांव मुख्यमंत्री बी विनंती करू शकना, कारण दॅट बॉडी अँड दॅट FSO हॅज टू टेक अ डिसिजन. खुबशा लोकांची कागदपत्र ना, खुबशा लोकांक फायली केल्या. तांकां म्हाज्या 70च्या परिसरांत जर कोणाक आदोगाद लागलो कितें पेपर वर्क करपाक, हांव आदोगाद दिवपाक तयार आहा. हांवें एक आदोगादाचो सेल आयडेंटिफाय केल्ले आसा. सगळ्या गोष्टी आमी करपाक तयार आहा.
पूण कित्याक तांकां मातसो टायम जाय जाल्यार ते FSOन ठरोवचें पडटा टायम जाय. पूण म्हाका दिसता की सगळ्यांनी रेजोल्युशन पंचायत लेवलीचेर घेतल्यार टायम दिवपाक ते FSOनी कन्सिडरेट करपाक जाय. आय कॅन ओन्ली अपील टू हिम टू कन्सिडर इट. आय कॅनॉट डायरेक्ट हिम. न्हू मदीं कितें जालें ते फायली बी रेडी जाल्या तेंच्यो, पूण कोणी तरी तांकां खंयची संघटना बी येयली आनी त्यो फायली तश्योच दवरल्या, सो ते फुडें प्रोसेसूच करूंक ना. म्हाजी एकूच तुका विनंती आहा, हें मातशें हांव जें उलयतां तें मातशें सारकें समजून घे. लोकांक थोडो वेळ जाय आनी ते विश्वजीत राणे काय डॉक्टर प्रमोद सावंत ते वेळ दिवं शकना. ते पयलीं FSOन प्रोसेस करपाक जाय, मागीर गव्हर्मेंटाक सांगपाक जाय. म्हणून FSOक जेणी ते विनंती केल्या ते विनंतीक मान FSOन दिवपाची गरज आहा जर तांकां आनीक वेळ जाय जाल्यार. आनी तो पर्यंत मागीर आमी त्या लोकांक योग्य तरेचे आदोगाद आनी आमचे आतां पयलींचे कागदपत्र ते पण मुख्यमंत्रीचे इनिशिएटीव एकदम बरे आहा की हे बेगिना बेगीन कंप्लीट जावंक जाय. म्हाका पूर्णपणे म्हाका तेको तेको आहा ह्या गोश्टीक. पूण म्हाजें मत इतलेंच आहा की FSOन ते रेजोल्युशनां जे घातल्या पंचायतीन तेका कन्सिडर करपाक जाय. थोडो वेळ जाय जाल्यार थोडो वेळ दिवपाक हरकत ना. पूण तुमी पर्सनली लक्ष बी घालतले भितर? ऑफकोर्स मुख्यमंत्री कडेन चर्चा घालूनच हांव लक्ष घालूं शकता. कितें 300 फायली कितें तरी तश्योच दवरल्या ना, पूण 300 फायली तुवें म्हाज्या नजरेक जे हाडल्या. हांव बी मिटींग आतां वचपाचो करंजोळ तेन्ना मिटींग घेवन तांकां बी सांगता की कितें विशय कितें आहा तुमचो विशय कितें जाय जाल्यार तांकां 300 लोकांक एक 3-4 आदोगाद दिवपाक काय ना. कितलेय नवीन एडवोकेट्स आयल्या तांकां मदत करपाक सहकार्य करपाक पेपर वर्क करपाक हरकत ना करपाक. कारापूर सरवण पंचायती वतीन विठ्ठलापूर साखळेच्या 4 प्रभागात घराघरांत वचून कोयर एकठांय करपाच्या प्रक्रियेक सुरवात जाल्या. राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी ह्या प्रक्रियेचो शुभारंभ जालो. लोक पयशे फारीक करपाक तयार आसात, पूण कोयर खंय उडोवचो वा तांचो कसो विलेवाट लावचो हो व्हडलो प्रश्न लोकां मुखार उप्रासला. लोकांक ही सुविधा दिल्यार विठ्ठलापूर वाठार कोयर मुक्त जावपाक मजत जातली अशें खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. ज्या तरेन आतां सरपंच सांगताले की इनिशियली केवळ हांगल्ल्यान आमचे हो जो विठ्ठलापूर एरिया आसा ह्या एरियांतल्यान ती सुरू जातली आनी 15 दिसां नंतर मागीर ती फुडें बाकीच्या गांवां भितर करप अशें तांच्यांनी थारायल्लें आसा. नाटेकर एजन्सी कारण डिवोटेड काम करपी आसात आनी त्यामुळे पूर्ण विश्वास आसा एक बऱ्या तरेचें काम ते ह्या भागा भितर करतले. कारण लोकांक पयशे दिवपाक प्रॉब्लम ना, पण गार्बेज खंय उडोवप हें व्हडलें टेंशन आसता आनी ताका लागून एक बरो इनिशिएटीव. कारण हांगा वेगवेगळे डेव्हलपमेंट करता आसतना क्लिनींग दवरप, स्वच्छता दवरप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. हे पंचायत मंडळान ठरयल्लें आसा आनी आमदारान तांकां पूर्णपणे ह्या कामाक सहकार्य केल्लें आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. कारण आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ज्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले आनी पयलें तांच्यांनी जर काम कितें केलें आसत, पयलें भाशण मुद्दम पळयात, लाल किल्ल्या वयल्यान 15 ऑगस्टाचें जें भाशण केलें तातूंत तांच्यांनी सांगलें स्वच्छता अभियान. त्या वेळार बरेच जाण अपोजिशनूय म्हणटाले की देशाचो पंतप्रधान आनी आमकां सारन मारपाक सांगता काय म्हूण. पण आज जर आमी पळयलें जाल्यार ताचो परिणाम आमी आज पळयला. सबंद देशभर ज्या त्या भागा भितर क्लिननेस दवरप हे प्रत्येकाक दिसता की प्राधान्य आसा अशें दिसता आनी खूब बरें. विठ्ठलापूर ह्या भागात जो कचऱ्याची समस्या आसली ही जेन्ना आमी इलेक्शनाक डोर टू डोर भोंवताले जास्तीत जास्त लोकां कडसून असो अपेक्षा आसताली की आमचो वाठार हो क्लीन उरपाक लागून जाय आनी ही समस्या सुटावो करपाक लागून आयज आमी सक्षमपणे यशस्वी जाल्ले आसा आनी हेजेच आयज लॉन्चिंग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वेट आनी ड्राय हे दोनूय कचऱ्याचे जे विल्हेवाट कशी लावची हेजे आमी योग्य त्या रित्या नियोजन केल्लें आसा आनी तेजी आयज सुरवात जाता. दैव सुयोगान आमच्या वांगडा ह्या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी आमच्या मदीं गोंय राज्य भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष माननीय सदानंद तानावडे जे राज्यसभेचे खासदार आसा ते आमच्या वांगडा पावल्ले आसा. खरें म्हणजे दैव सुयोगान आमी स्वच्छता मोहीम ही आयज आमी लयराईच्या देवळान सुरू केली सकाळी फुडें आनी आयज ह्या कार्यक्रमाक ते खास उपस्थित येयले पूण तेंच्या हांव पयलीं मना पासून स्वागत करता ह्या कार्यक्रमाक. तशेंच ह्या कार्यक्रमाक जो मच अवेटेड असो प्रोग्राम आसलो म्हणजे कारापूर ह्या भागांतल्या जनतेची एक ही जी मोठी डिमांड आसली की आमचो परिसर हो स्वच्छ रावपाक लागून आमकां डोर टू डोर कलेक्शन गरजेचें आसा आनी ते पंचायत मंडळाच्या सहकार्यान आमी आयज करूंक शकले आयज ते साध्य करूंक शकले आनी आयज ते सुरू जाता. म्हणून सगळ्या नागरिकांचे हांव अपेक्षीत
नागरिकांचे सगळ्यांचे सहकार्याची अपेक्षा धरता आणि पंचायत मंडळांचो फुडाकार घेतलेलो आसा ताका तेंको दिवन आमी सगळे जाण पंचायत मंडळाक सपोर्ट करपाक जाय हें आवाहन करता. आयज डोर टू डोर कलेक्शन करपाक जरी गेले जाल्यार तें सेग्रिगेशन तेंच्यांनी करून दवरपाक जाय व्यवस्थीत रित्या आनी अशी जबाबदारी सगळ्यांनी जर पेलली जाल्यार हो परिसर आमी व्यवस्थीत रित्या स्वच्छ मेंटेन करूंक शकतले. मंगळारा लिंगाभाट पर्रा वाठारांतल्या घराक अचकीत उजो लागलो. फॅन, कपडे आणि लाकडाच्यो कदेली उजान लासून गोबर जालो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 30,000चे लुकसाण जालें जाल्यार 2 लाखांचे लुकसाण जावपाचे वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. हालीं तेंपार गोंयांत उज्याच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. मंगळारा दनपारा लिंगाभाट पार्रा वाठारांतल्या घराक उजो लागलो. घरात कोण नाशिल्ल्या कारणान जिवीतहानी जावंक ना, मात घरात आशिल्ल्या सामानांचो लासून गोबर जालो. उजो लागिल्ल्यान वट्ट 30,000चे लुकसाण जालें जाल्यार 2 लाखांचो माल वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. आमकां 1 जावन 8 मिनटांनी आमचे कंट्रोलान कॉल आयले, घराक उजो पेटलो. इमिडिएटली आमची गाडी 8101 जेवण म्हाज्या भुरग्या सकट स्टाफा सकट पॉयंटार आयलो. सो इमिडिएटली आमी पयलीं आमचे ओझरील सोडले कम्फर्टेबल आनी फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलां. पूण हांगा पयलीं आमकां इतको दिश्टी पडला की लोकल थोडेशे काम करताले तेंचे तो कंट्रोलान हाडला आनी आमकां तो इजी जालो आनीक ते कंट्रोलान हाडपाक. सो मायनर ताका लॉस जाला, ताजे म्हणजे 30-40,000 ताका लॉस जाला आनी 2-1 लाख तेचे आमी वांटोवंक शकता. कितें कॉज कितें उजो पेटपाचो? हो म्हणजे ती तिच्या स्टेटमेंट एज पर ते लेडीज स्टेटमेंटा प्रमाणे ती सावन म्हणजे तिने घरान देवाक वाट पेटयल्ली आनी काय तरी ग्रोसरी आयटम हाडपाक ती शॉपार गेल्ली. सो तिका थंय खंय इंटिमेशन दिलां. हां शॉपार, हां शॉपार गेल्ली, देवाची पुजा आशा करून ती शॉपार गेल्ली आनी थंय कोणी तरी एका इंटिमेशन तुज्या घराक तितून उजो पेटलो. शॉपार गेल्ले, सकाळी देवाक दिवो पेटोवन गेल्ले. देवाक दिवो पेटयलो आनी शॉपार आसा म्हाका खबर ना. हांगासर ते भुरगे येयले धांवन, शेजाऱ्यांनी सांगले म्हाका ते घरान उजो जाता, उजो पेटलो म्हणून. हांवें म्हटलें सगळे सिलिंडर हे सकयल बंद केला म्हटलें, काय ना उजो ते. आनी मागीर म्हाका उगडाय येयलो सर आनी हे पेटयलो, दिवो पेटयल्लो देवाक म्हणून. सकाळी तो पेटयता, सकाळचो पेटयता. सकाळी सदां पुजा करता न्हू तेन्ना कितल्याच्या सुमारास? 8:45 वयच्या पयलीं शॉपार वयच्या पयलीं करता. 8:30-9 कपडे आसले ते भयणीन म्हाजे दवरलेले सामान थोडे त्याच्यात पेटले ते. पेटले. अंदाजे कितें नुकसान सद्या? आता कितें जावंक सर तेचें कितें आसलें कितें ना तें हांव पळोवंक ना सर. पण फॅन बीन सगळे सद्या गेले. पॅन बीन गेले. कोण कोण रावताले घरान? हांव एकटीच आसा सर. तूं एकटीच रावताली? नाच तसो? सर हांव पेटयलें न्हू, पुजा केले न्हू सर आनी हांव शॉपार गेले म्हाका खबर ना न्हू, हांव थंयच आसा. शेजाऱ्यांनी आमचे पयले ते उजो पेट्टा म्हणून धांवून येयले म्हाका सांगपाक. थंय ती सर आसा, DSP सर आहा, ते म्हणा लागले बाय तूं काय भिव नाका, तूं चल म्हटलें म्हाका. हांवें थंय ते येयल्ले एका रावंडाक येतात ते थंय आसा, चल म्हणूंक लागले आमी पळयता तुजें शॉप. मजगती ह्या घडणुकेची माहिती पर्राचो उपसरपंच डॅनियल लोबो हांकां मेळ्ळ्या उपरांत तो घडणूक थळार पावलो. उजो लागिल्ल्या घराची तांणी पळोवणी केली. मुख्यमंत्री आनी पंचायत निधींतल्यान उजो लागिल्लें घर दुरुस्त करून दितलो अशें आश्वासन उपसरपंच डॅनियल लोबो हांणी दिलें. जेन्ना वांगडा येता खंयचोय अडचण जाल्या उपरांत बरें दिसता, कित्याक आख्खो वाडो जो जावन आसा कारास्को वाडो जाणाचो आदार लिला सावड हाका मेळिल्लो आसा आयज. आनी आमी आश्वासन दिल्लें आहा की पंचायतीचे तर्फे तशेंच CM रिलीफ फंडाक घालून ताजें जें लुकसाण जाल्लें आसा म्हाका दिसता एक 2-3 लाखाचो लुकसाण जाला आसतालो. अलॉंग वीथ द रूफ आख्खे रुफिंगाचें काम आमी ताका सांगलेलें आसा, आमी परतून करून दितले. स्टिलीचे वाशे तशेंच पत्र्याचो एक बरो स्ट्रॉंग रूफ आमी जशे एक 7-8 घरान ऑलरेडी केल्ले आसा पर्रा गांवांत, ताका आमी करून दितले. आमी ताका आश्वासन दिल्लें आसा वील बिल्ड अ स्ट्रॉंग हावस, स्ट्रॉंग रूफ फॉर द फॅमिली ऑफ लिला सावड. आनी जशें आमचे सरपंचान सांगलेलें आसा, सार्थक आनी शिटूक रावपाची गरज आसा. वी हॅव टू टेक केअर ऑफ आवर सेल्स, आवर होम्स. जेन्ना आमी घराचे भायर सरतात इलेक्ट्रिसिटी सेफ करपा खातीर, तशेंच
स्वताचे काळजी घेवपा खातीर आनी घराचें बरेंपण जावपा खातीर वी हॅव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वॉटर. जाता ते भाशेन इलेक्ट्रिसिटी सेव करपाची गरज आसा, लायटी बंद करपाची गरज आसा आनी सरावंडिंग्स आमचे जे जावन आसा, आमचे नेबर्स तशेंच आमचे वाड्या वयले जे एक्टिविटीज चालू आसा, कोणाकूच लुकसाण जावंक फावना, कोणाकूच हूंय ना हूंय डेंजर येवंक फावना हें आमी पळोवपाची गरज आसा. जरी तर आमकां दिसलें की हूंय कोणाकूय लुकसाण जावंक शकता वा एक एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा, कोणाचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा, इमिजिएटली टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ ऑथॉरिटीज, पंचायतीक तुमी सांगचे. गोमंतक टीव्ही खातीर पर्राच्यान स्नेहा असोटीकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.